भारतातली सगळ्यात व्हडली कापड वाठारातली कार्यावळ म्हळ्यार भारत टॅक्स हाचे आयज नवी दिल्लीतल्या भारत मंडपमात उक्तावण जालें। केंद्रीय कापड मंत्री गिरिराज सिंग हांणी ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें। ह्या उक्तावण सुवाळ्याक कापड राज्यमंत्री पवित्रा मार्गरिटा आनी वेगवेगळ्या राज्यांतले कापड मंत्री हाजीर आशिल्ले। होर्मुझ खाडीत यूएईचो बावटो आशिल्ल्या 2 तेल टँकरांचेर इराणी क्षेपणास्त्र हल्ल्या उपरांत भारतान आयज इराणी मिशनाचे उपमुखेली जावद होसैमिक हांकां आफोवन ह्या हल्ल्यांत एक भारतीय नागरिकाक मरण आयिल्ल्या विशीं जाप विचारलो। ह्या हल्ल्यांत कितलेशेच जाण जखमी जाल्यात। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज नवी दिल्लीतल्या राष्ट्रीय युद्ध स्मारका कडल्यान 13 दिसांच्या शौर्य विजय यात्रेक 5वो वावटो दाखयलो। ही मोहीम भौसामदी खासा करून तरणाट्यांमदी देशभक्तीची भावना जागयतली असो विश्वास मंत्री राजनाथ सिंग हांणी ह्या वेळार उलयतना उक्तायलो। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक वेंचणूक ह्या उपक्रमाक विरोध केल्ल्यान भाजपा फुडारी कृष्णा साळकर हांणी काँग्रेसीचेर खर टिका केल्या। अर्थपूर्ण शासन करचे सोडून राजकीय फायद्या खातीर काँग्रेस वावुरता असो आरोप तांणी केला। एक पेड़ माँ के नाम हे पुराय देशभर चलपी अभियाना अंतर्गत तुळशीराम बाळकृष्ण हिरवे मेमोरियल सरकारी हायस्कुलांत खासा वृक्षारोपण कार्यावळीचे आयोजन केल्ले। ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी विद्यार्थ्यांक तशेंच नागरिकांक पर्यावरण रक्षणा खातीर झाडां लावप तशेंच ती सांबाळपाचें आवाहन केलें। एक पेड़ माँ के नाम या देशभर चलपी अभियाना अंतर्गत तुळशीराम बाळकृष्ण हिरवे मेमोरियल सरकारी हायस्कुलांत जाल्ल्या कार्यावळीक पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर लेगीत हाजीर आशिल्ले। शाळेचे मुख्याध्यापक शिक्षक तशेंच विद्यार्थ्यांनी व्हडा संख्येन उपस्थिती लावन ह्या कार्यावळीची उमेद वाडयली। आपल्या उलोवपांत आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी झाडांच्या लागवडी सयत हवामान बदल आनी वाडट्या कोयराच्या समस्ये विशीं हुस्को उक्तायलो। हळदोणच्या सेंट थॉमस उच्च माध्यमिक विद्यालयात 34व्या स्थापना दिसा निमतान गोंय पुलिसांच्या घुवळी वखदा विरोधी विभाग आणि म्हापसा पुलीस स्थानकाच्या वांगड्यांनी घुवळी वखदा विरोधी जनजागृताय कार्यावळीचे आयोजन केले। इंग्लंडच्या इतिहासीक लॉर्ड्स मैदानाचेर जाल्ल्या बायलांच्या पहिल्या कस लावपी क्रिकेट खेळांत भारतीय बायलांच्या पंगडान इंग्लंडाचेर 270 धांवड्यांनी जैत मेळयलें। ह्या खेळांत भारताची यास्तिका भाटिया हिणे कस लावपी खेळांतलो पयलो याद उरपी शेकडोय खेळांत मारलो, जाल्यार क्रांती गौड हिणे बेसबरी बॉलिंग करीत 7 गडे बाद केले। तीन एका दिसाच्या क्रिकेट खेळामाळेत आयज भारत आणि इंग्लंड पंगडामदी खेळ सुरू आसा। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल यासारखे अनुभवी खेळाडू संघात आसात। संवसारीक फिफा फुटबॉल सर्तीत आयज पहिल्या सेमीफायनलीच्या खेळांत फ्रांस आणि स्पेन देशांच्या पंगडामदी खेळ जातलो। टेक्सासच्या मैदानाचेर भारतीय वेळेप्रमाण राती 12:30 वरांचेर हो खेळ सुरू जातलो।